घरा फुडल्यान रांगोळी काढली फुलांची, घरा फुडल्यान रांगोळी काढली फुलांची. अविनाशाचे नाव घेता, सुनाव गोवेकराची. नाव घे लागल्यास तुम्ही फाटल्यान. नाव घे लागल्यास तुम्ही फाटल्यान. मागीर आयकात तर हांचे नाव. दास आमचे राव, दीप तांचे हाव. दास आमचे राव, दीप तांचे हाव. रुसले फुगले केन्नाय हाव, जाल्यार म्हणटात कशे कूल राव. रुसले फुगले केन्नाय हाव, जाल्यार म्हणटात कशे कूल राव. देविदास रावांची दीपिका हाव, देविदास रावाची दीपिका हाव. आवडले न्ही तुमकां म्हजें नाव. मुजरत कळ्याक वाट पळयता हांव, वाट पळयता हांव. आवय म्हजी सांग्या वयली, माय म्हजी रेवडीची. आवय म्हजी सांग्या वयली, माय म्हजी रेवडीची. घरा मुखार घातली फुलाची रांगोळी. रामनाथाचें नाव घेता हांव मदली सून बांदोडकराची. नाव घ्या नावात काय असतं. नाव घ्या नावात काय असतं. नावात असतो लहानांचा मोठेपणा, मोठ्यांचा थोरपणा. थोरांचा मान तोच आमचा स्वाभिमान. भरजरी शालू लखलखत्या चांदण्या, उखाणा घेते खास तुमच्याचसाठी शेतकऱ्यांची मी कन्या. चंद्रकोर नथ, मोत्यांचे डोलरे, हातात काचाच्या हिरव्या बांगड्या, पायात चांदीची जोडवी. ही आहे सौभाग्याची खूण, ही आहे सौभाग्याची खूण. उखाणा घेते खास तुमच्याचसाठी धुरियांची मी सून. दीप उत्सवाच्या कार्यक्रमाला आलेली प्रत्येक नारी नऊवारी साडीत दिसते लयच भारी. पैठणी जिंकण्याची हौस त्यांच्या मनी. प्रदीप रावांचं नाव घेते मी त्यांची अर्धांगिनी. धन्यवाद. तू आहेस म्हणून माझ्या हसण्याला अर्थ आहे. तू आहेस म्हणून माझ्या हसण्याला अर्थ आहे. तू असा आहेस म्हणून माझ्या हसण्याला अर्थ आहे. तू असा आहेस म्हणून माझ्या हसण्याला अर्थ आहे. तू तसा आहेस म्हणून माझ्या रुसण्याला अर्थ आहे. तू तसा आहेस म्हणून माझ्या रुसण्याला अर्थ आहेस. पण किशोर तू आहेस म्हणून माझ्या असण्याला अर्थ आहे. कळीचा नारद नारदाची वीणा, कळीचा नारद नारदाची वीणा. ऐका हो ऐका माझा उखाणा. या मंगळसूत्राच्या मण्यांवर पतिव्रतेची खूण, या मंगळसूत्राच्या मण्यांवर पतिव्रतेची खूण. समीर रावांचं नाव घेते वाचा सुंदरांची सून. निळ्या निळ्या आभाळात ढगाची दाटी, निळ्या निळ्या आभाळात ढगाची दाटी. राहुल गावडेचे नाव गाते खास तुमच्यासाठी. लाल मणी तोडले आणि काळे मणी जोडले. लाल मणी तोडले आणि काळे मणी जोडले. उमेश रावासाठी आई वडील सोडले. तुळशीला घाली थेंब थेंब पाणी, तुळशीला घाली थेंब थेंब पाणी. आधी होती आई बापाची शहाणी, आधी होती आई बापाची शहाणी. आता झाली नित्यानंद रावांची राणी. दत्ताला प्रिय गाय, शंकराला प्रिय नंदी. दत्ताला प्रिय गाय, शंकराला प्रिय नंदी. निलेश रावाचं नाव घेताच झाले मी आनंदी. आई बाबांना सोडताना हृदयात होते खळबळ, आई बाबांना सोडताना हृदयात होते खळबळ. आजीच्या डोळ्यातून अश्रू येती गळगळ. बहीण भावांना पाहताना मनाची होते तळमळ. गौरेशने प्रेमाने पाहताच उडाली माझी तारांबळ. तब्येत नव्हती ठीक म्हणून केली खिचडी, म्हणून केली खिचडी वापरून बासमती कणी. सुधीर रावांचं नाव घेते कारण मी त्यांची हनी आणि ते माझे धनी. व्हेरी गुड. की फर्स्ट टाइम केला पण मातशें वयर सकयल जावंक शकता. फास्ट आमी 1-2-4 दीस पयलींच आमी डिसायड केले की आमी हो इव्हेंट करतलो म्हणून. आणि तेच 4 दिसान आमी दोन्ही पंच मेंबरांनी तशेंच आमचे पीडीएचे सगळे आमचे व्हॉलंटियर्स काय व्हॉलंटियर येयली म्हणून लागले खूप वर्सांनी असो प्रोग्राम जाता आमी सगळे मेळोन करूया म्हणून हांवें सांगलें म्हाजे फूल कितेंय सपोर्ट म्हजो आसतलो तो तुमकां नक्कीच आसतलो म्हणून. हो इव्हेंट आमी दीप उत्सव म्हणून केलो. असोच आमी प्लॅन केला की आमी असोच इयरली प्रोग्राम आमच्या कॉलनीक लागून दिवाळीक आणि एक क्रिसमसाक असो करचो म्हणून आमी विचार केला. क्रिसमसाक हो 1 म्हयनो आसा, हो एक आमी फास्ट प्रयोग हे आमचो दीप उत्सव जालो फास्ट हितून आमी क्रिसमस फेस्टिवलाक एक बरो प्लॅन करून एक बरो ऑर्गनायज करून असोच एक इव्हेंट करूया. प्रत्येकाच्या आयुष्यान उजवाड हो आसचो
आयज जे आकाशकंदील हांगासर लायले, दुसरे प्रोग्राम केले, उखाणे, फराळ, मागीर आमचे फॅन्सी ड्रेस, कारोके, तरेकवार प्रोग्राम केले. टुगेदर फॉर पिलेन ह्या हितून आमी खुबशे प्रोग्राम करता आनी करीत आसता. कारण आमचे हांगासरले दोन्ही मेंबर अंकिता आणि अश्विनी हेणी मेळून हो पयलेच फावट हो कार्यक्रम आयज हांगासर घडोवन हाडलो. खूब बरो प्रोग्राम, शॉर्ट टायमान बरो प्रोग्राम तेणी हांगासर घडोवन हाडलो. सगळ्याचे अनुकरण करता, जावं ती संस्कृत भाषा, जावं ते आमचे सण, जावं ते आयुर्वेद, जावं ते वास्तुशास्त्र, तुम्ही जाणा. तर आज खंयचे देशांनी असे दीपोत्सव साजरो करता. इमॅजिन दिवाळी साजरी करता. थंय तुमकां खबर आसा अमेरिकेक व्हाईट हाऊसान दिवाळी साजरी जाता. जोरदार ताळयांत हे व्हडलें आमचें यश जावन आसा की थंय दिवाळी साजरी जाता. रशियेक जाता, दक्षिण आफ्रिकेक जाता, पोलंड जाता. सो अशे तरेन आज ह्या उजवाडाक दिपोत्सवाक सगळे जगान मान्यता दिल्ली आसा. साऊथ आफ्रिकेक तर अशें आतां तुमी पळयलां आमच्या प्रत्येक सणाक उजवाड. आमच्या घरान प्रत्येक देवा मुखार सबन उठत पासून न्हिदपर्यंत दिवो पेटूनच आसता. केन्ना आमी वाडयतात कायम प्रत्येक सणाक उजवाड, प्रत्येक सणाक दिवे लावप असो हो दिपोत्सव. एक उमेदीन बरेचसो प्रोग्राम पळोवपाक मेळ्ळो. सुंदरशे आकाशकंदील आनी उखाणे घेता आसतना ट्रेडिशनल आमच्यो महिला वर्ग जो आसा खूब कमी दिसता. म्हाका दिसता अशे प्रोग्राम गोंयांत पळोवपाक. पूण आयज हो सुंदरसो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडलो. हांव खरेंच सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. म्हाका दिसता आमचें जे लायफ आसा इतलें हॅक्टीक जाल्लें आसा, सगळ्यांचें स्ट्रेसफूल लायफ, आनी तितून अशें जेन्ना फेस्टिवल आसता तेन्ना सगळ्यांनी लोकांनी येवन फुडें अशे सुंदरशे प्रोग्राम घडोवन हाडपाचे. फाटल्या दिसांनी नवरात्री प्रोग्रामूय हांगाच जाल्लो. हांव खरेंच तोखणाय करता करणबाब, अश्विनी मॅडम, अंकिता, तशीच ही पंचायत जे हे सगळे प्रोग्राम फुडें सरून ह्या गांवांत आमच्या पीडीए कॉलनीन घडोवन हाडटात, तशेंच सगळ्या उरलेल्या वाठारांनी घडोवन हाडटात. तेंच्यांनी सुंदरसो हांगा प्रोग्राम टुगेदर फॉर पिलेन हेंच्यांनी दीप उत्सव हो प्रोग्राम. दीप उत्सव म्हटल्यार म्हाका दिसता फेस्टिवल ऑफ लायट्स. आनी जी पिलेन पंचायत जो उजवाड सगळ्या लोकांक दाखयता आयिल्लो आसा त्याच एनर्जीन ते फुडें नवे अनेकदा ते रिइलेक्ट जावन आयिल्ले आसा. आनी त्याच उजवाड दाखयत लोकांक सगळ्यांक घेवन फुडें वता. सगळ्यो कम्युनिटी, सगळे रिलीजन, सगळ्या लोकांक घेवन म्हाका दिसता फुडें वचत आसा. हांव तांकां खरेंच कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा. दीप उत्सव खरेंच हो दिवाळेचो सण आहा आनी अशे आकाश दिवे सगळे कडेन लावन सगळ्यांच्या जिवनान एक उजेड हाडपाचें काम हे सगळ्या तेंच्या टिमीन केल्लें आहा. तेका लागून तांकां एक जोरदार ताळयो जावच्यो सगळ्या कडच्यान. हो प्लॅटफॉर्म भुरग्यांक लागून दिल्लो आहा. आपली कला सादर करपाक ल्हान भुरग्यांक एनकरेजमेंट करपाक तेंच्यांनी बऱ्यापैकी हांगा आपली कला सादर केल्ली फॅन्सी ड्रेसान. तशीच महिलांक लागून आयज महिलांचो भरपूर प्रतिसाद हांगा मेळ्ळो. पयले फावट दिसता असो तरेचो कार्यक्रम, युनीक असो कार्यक्रम ह्या पीडीए वाठारांत दोनूय नवसिदात पिडीएक घडोवन हाडल्या. असोच फुडें बऱ्यापैकी कार्यक्रम करुया. पंचायतीचो सगळ्यांक सदांच सपोर्ट आसतलो. हांव चड टायम घेना, खूब उशीर जाल्लो आहा. आमचो केन्नाय तुमी फुडें आतां क्रिसमसाक करणान सांगलो क्रिसमस बऱ्यापैकी सेलिब्रेट करुया, सगळे मेळोन करुया. खंयच आमी भेदभाव करचे न्हू. सगळे कम्युनिटीक वांगडा घेवया, सगळ्यांक वांगडा सोबीत घेवन फुडें वचोया.